नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. नोकरी दिवपाचे आयेस ताकोवन दिवचलच्या कांय जाणांक कोट्यांनी रुपयांची टोपी घालपाचो प्रकार उक्ताडार. दुबावीत बायले सयत एका पुलीस कॉन्स्टेबला आड दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंद. मडगांव सारजोरा जाल्ल्या अपघातात रिक्षा चालकाक जाग्यारूच आयलें मरण. एर्टिगा गाडयेन फाटल्यांतल्यान नेटान धपको दिल्ल्यान घडलो अपघात. खोर्जुव्या वणत कोसळून कामगाराक मरण. चवथी पयलीं मेळटले गृह आधार लाडली लक्ष्मी येवजणेचे पयशे. शेतकारांकूय दिता लुकसाण भरपाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें आश्वासन. दक्षिणेतल्या खासगी वैजकी महाविद्यालयाचो प्रस्ताव हुमकळो. सीव्हीसी गायडलायन्सच्या विरुद्ध वचनात प्रस्ताव घेतले फाटी. मंत्री विश्वजीत राणे हांची माहिती. साखळी समाजीक भलायकी केंद्रात ड्युटेर आसतना नर्सीक काळजाच्या आताकान आयले मरण. बरे दिसना म्हणून स्वताच चलून गेल्ली कॅज्युअल्टीन उपचारा वेळार मरण. भाऊसाहेब बांदोडकर यादिस्तीक फुटबॉल सर्तीक 28 ऑगस्टाच्यान जातली सुरवात. सर्तीत पयलेच खेप अर्जेंटिना ऑस्ट्रेलियांतले क्लब जातले वांटेकार. आता पळयात खबरो विस्तारान. नोकरी दिवपाचे हायेस आनी हेर कारणां सांगून दिवचलच्या कांय जाणांक कोट्यांनी रुपयांची टोपी घालपी एक दुबावीत बायल सध्या फरार जाल्या. हे बायले सयत तिका मजत करपी एका पुलीस कॉन्स्टेबला आड दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. दिवचलची कांय बायलां मेळून 20 लोकां परस चड लोक दुबावीत बायलेच्या हायेसाक बळी पडल्यात. प्रिया नायक आनी वेगवेगळी नांवां सांगून दुबावीत बायलेन लोकांक टोपी घाल्या अशें कळटा. हायेसाक बळी पडिल्ल्या लोकांनी बुधवारा दिवचल पुलीस स्थानकाचेर जमून टोपी घालपी दुबावीत प्रिया नायक आनी तिचो साथीदार पुलीस कॉन्स्टेबला आड कागाळ दिल्या. हो पुलीस कॉन्स्टेबल सध्या कोलवाळ पुलीस स्थानका कडेन संबंदीत आसा. दिवचलच्या एका फ्लॅटांत रावपी प्रिया हिणे कशी टोपी घाली ते तिच्या हायेसांक बळी पडिल्ल्यांनी सांगले. तेन्ना तेजी आनी म्हाजी वळख खंय बाजारान म्हाज्या दुकानार येवन त्या भुरग्याक दवरतले आनी तेजी वळख आनी 10 रुपया आपल्याक चड पावले म्हणून हाडून तेणी म्हाका दिले. थंयसून तेणी जी म्हाजी फाटल्यान लागले पळय न्हू कळ्ळें. आनी गयणी कडसून म्हाजी फॅमिली आहा तेजी सगळ्यां कडसून पयशे घेवन सगळे भांगार घालून दवरून 8 वर्सां हांवें ताका पोसलें. तांदूळ मळणा खातीर पोटाक जाय ते दिवन त्या भुरग्याक हार्टाचें ऑपरेशन करता म्हणून लागले. तर तेन्ना 5 लाख दिले. मागीर आपल्याक म्हणून आनी कितें तरी जालां तुवें अशें म्हणून तेणी सादारण म्हाज्या भयणी कडसून सगळ्या कडसून 1.5 कोटी लागीं पावयले तेणी. आमी बिचोलचीच रावता आतां आसा सगळ्या ती. तेणी आमकां प्रिया नाईक म्हणून आहा न्हू त्या आतां 8 वर्सां पासून आमी लॉकडावना पयलींच्यान तेंच्या वांगडा वळख आसली आमची. म्हणून ते मागीर हांगासर आमच्या वांगडा वळख वाडून तेणी मागीर आमचे कडसून पयशे घेवपाक इल्ले सगळे सुरवात केली. चेडवाचे रिजन सांगून बरें बी ना म्हणून. आनी आतां ते अचानक सोमारसून गेला हांगासर म्हणल्यार तेजे 3 दीस मोबायल चालू आसलो ते गेला तेन्नाच्यान. ते आतां हांव तरी चिंतता कितें जाणा तेजी कशें तरी ते लास्ट लोकेशनाचेर गेल्लेले आहा न्हू बुधवार दिसा पावला न्हू. ते सकाळचो दनपार पर्यंत आमच्या वांगडा उलयला ते आनी सांज पासून तेजो 4:30 मोबायल स्विच ऑफ. म्हणून मातशी इन्क्वायरी काडपाची. आतां तेंचे कडेन आतां कितें करपाचें तें आसता पुलिसां कडेन. आं मोबायल कसो पयलीं चालू आसलो म्हणजे ते सोमार दिसा हांगासून आमी तरी तेच्या कुशीक रावना. कुशीक आसा तेंच्यांनी ताका पयलें ते सोमारा वयताना तेंच्यांनी हें करपाचें. गेला तेच्या 2 दिसा मदीं खंय आहा ते. तुका कितली टोपी घातलेली? 6.5 लाख. म्हाका 6.5 आनी वयताना ते म्हाजे कडसून पयलीं 6 लाख घेतलेले इल्ले करून आनी वयताना सोमार दिसा कितें तरी हे बेगीन आहा म्हणून 50,000 रुपया घेतले. नांव प्रिया नायक म्हणटा ती. थोडे कडेन प्रिया यादव म्हणटा, जाधव म्हणटा. खुबश्या लोकांचे म्हणजे हेच्या भाच्या कडल्यानूच सादारणशे 50-60 तिने उखल्ल्या आनी ती ह्या 4-5 दिसां पयलीं फरार जाल्या. आमी म्हाका कॉल येयलो म्हणून हांव हेंच्या वांगडा पुलीस येयलो आनी कंप्लेन दिल्ली. सो तेचेर फुडें कितें एक्शन जायना म्हणून आयज हांवें आमच्या आमदाराक आपयलो आनी फुडें ती इन्वेस्टिगेशन जावची, FIR लॉन्च जावची आनी तेचेर रितसर तेचेर हें जावंक कायद्यान सगळें जावंक जाय. आमी आयिल्ले हांगासर. ह्या हितून सगळ्यान जर मेन जर कोण जर तेचो ह्या आसा मास्टर मायंड आहा न्हय जाल्यार तो पुलीस आसा. त्या पुलिसानूच रोहन वेंजी म्हणून एक पुलीस EC आहा तेणेनूच तिका हाडून हांगासर दिवचलेन ते सेंट्रल बँकेच्या वयर
आपल्याच्या स्वताच्या म्हणजे एग्रीमेंट करून तिका भाड्याक दवरलेली दिसता आनी तो सगळ्या हेका तोच इन्वॉल्व आसा. प्रत्येक कडेन पयशे हाडपाक सुद्दां तोच वयतालो, तेणेनूच सगळें केलां. मजगती हे प्रकरण कानार पडटकीच दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर येवन पुलीस अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून दोशी आड कारवाय करची अशी मागणी तांणी केल्या. एक बायल आमच्या दिवचले 10 वर्सभर रावताली, ताका एक पुलीस हेल्प करतालो. कोलवाळे पुलीस स्टेशन दिवचले आणि त्या पुलिसान म्हाका दिसता भाड्याक तो फ्लॅट घेतलेलो, तो तिच्या बरोबर रावतालो. आणि ही बायल कोणाच्या घरान काम करताली, कोणाचे कॉपरेचे पयशे घेतलेले, परत हाडून दिल्ले घेतले. त्यामुळे तिने लोकांचो विश्वास बरो घेतलेलो आणि कोणाक जॉबाक पयशे दिता अशें म्हणून तिने कोट्याच्या वयर लोकांचे पयशे घेतले आणि आतां ती फरार जाली. तिची चली हांगा शाळेंत शिकताली, ती लिव्हिंग सर्टिफिकेट जाली आणि तो जो तिका पुलीस हेल्प करतालो तो उडोवाची उत्तर दिता. सो आमचें एकूच आसता की ते FIR रजिस्टर करचो, तो आतांच केल्लो आसा. हांव PI कडेन SP कडेन उलयता, जातातले बेगीन त्या पुलिसाक हाडपाचो आनी हे बायलेक हाडचे आनी आमच्या लोकांचे जितके पयशे घेतले ते पयशे दिवपाचे आसा. आनी म्हजो लोकांक इतलोच रिक्वेस्ट, हे तुमी जॉबां खातीर बी जे कोणा कडेन पयशे दिता ते असले कांय दिवंक नाका. जॉबां खातीर कोण पयशे घेना. लास्ट 2.5 वर्सां हांव आमदार आसा, कोणाचे एक पयशे घेवंक ना, पूण असले कोणी दिवचे न्ही. म्हज्या कडेन तर असले इशू येनाच ना. दुसरो म्हाजो एक लोक खुबशे लोक कितें करता, आपले पयशे डबल जावपाक जाय फास्ट म्हणून लोकांक कोणाक तरी इन्वेस्ट करूंक जाय आनी गोंयभर आयकता. अशें पयशे डबल बी अशें कोण करून दिना, सगळें आपुणूच घाम करून करचें पडटा. असल्या गोश्टी कोणूच तुमी बळी पडूं नाका. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. चवथी पयली गृह आधार लाडली लक्ष्मी येवजणेचे पयशे घालपाक लायता, तशेंच शेतकारांकूय लुकसाण भरपाय दिता अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्या. वित्त खात्याच्या नियाळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. पयशे, शेतकऱ्यांचे पयशे, ह्या सगळ्यांचे पयशे जे पयलीं 4 सप्टेंबराच्या पयलीं त्यांच्या अकाउंटाचेर वचपी तांकां प्रॅक्टिकली पयशे मेळटले. शेतकऱ्यांक जे आमी हावजान प्रॉमीस केल्ले पळय न्हू, जितक्यांची एप्लिकेशनां घेतल्या त्या सगळ्या जाणांक एप्रॉक्सिमेटली म्हाका 40 लाख रुपया दिवचे पडटा. गृह आधाराचे सगळे पयशे घातले पेंडींग आशिल्ले तितके. BSS इवन दो मिल्क इन्सेंटीव तांचे सुद्दां पयशे मेळटले. चवथ असल्या कारणान फिशरीज जे दिना म्हणटाले सबसिडी, तांकांय सबसिडी दिता. अशा पद्दतीन सगळ्यांक सबसिडी मेळटा. दक्षिण गोंयांतल्या खाजगी वैजकी महाविद्यालयाचो प्रस्ताव सद्याक होल्डार दवरला. आमी CVC गायडलायन्साच्या विरोधात वचचे नात. खाजगी महाविद्यालयाचो प्रस्ताव उपरांत आमी फाटी घेतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगले. दक्षिण गोंयांत येवपी खाजगी वैजकी महाविद्यालयाच्या विशयावयल्यान विधानसभेतूय बरोच बोवाळ जाल्लो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव धरून हेर बाकीच्या विरोधी आमदारांनी ह्या खाजगी महाविद्यालयाक खर विरोध केल्लो. ह्याच फाटभुंयेर आतां भलायकी मंत्री विश्वजितान खाजगी महाविद्यालयाचो प्रस्ताव रद्द करपाचें उलोवन दाखयलां. प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज ते कोडल फॉर्मॅलिटीज जावन तेच आमी घेवन फुडें वयतले. कोडल फॉर्मॅलिटीज केल्या शिवाय खंयचेच मेडिकल कॉलेज गोंयांत उबे जावचे ना. हांव दिल्ली जेन्ना आमचे नेतृत्व मेळपाक गेल्लो तेन्ना म्हाका स्पश्ट सांगलेलें आसा की CVC गायडलायन जे कितें फॉलो जाता तशेंच काम तुवें करपाक जाय. CVC गायडलायन्स वायलेट करून जर कितें जालें ते कांयच काम करपाक वचूं नाका. म्हणून आयज प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज आयजचे दिसा गोंय राज्यांत येवचे ना. आणि प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज CVC गायडलायनाचे रिटेंडर करून वेगळे तरेन विचार करून फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसता. CVC गायडलायन हे म्हत्वाचे आसता. CVC गायडलायन कसलीच गोष्ट CVC गायडलायनाचें उल्लंघन केल्यार ताका म्हत्व उरना. ते इन्क्वायरीचो विशय जातलो फुडें जावन आनी ते म्हाका खंयचेच इन्क्वायरीन बसपाचें ना. आनी म्हणूनच आमी ठरयलें की हे प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजाचो प्रस्ताव आमी पूर्वी हाडलेलो ते म्हाजे कडेन ती फायल बी सापडूंक ना म्हाका. ते आमी परत एकदा कोडल फॉर्मॅलिटी करून लोकांक विश्वासान घेवन आमी करपाचो आमी प्रयत्न करूया. GMCत AI टेक्नॉलॉजी ॲप लॉन्च करतले म्हणूनय मंत्री विश्वजितान सांगले. हे ॲपाच्या माध्यमांतल्यान रक्ताच्या चाचण्यांचो रिपोर्ट तशेंच हेर उपचारांची म्हायती मेळटली. खंय गोवा मेडिकल कॉलेजाचे पूर्णपणे फुल ओवरऑल तुम्ही पळयलें की सगळे डॉक्टर्स आयिल्ले. आयज आमी AI पयर हांवें सांगलेलें आसा की AIचे ॲप आमी आयज लॉन्च करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो फुडले 2 म्हयन्यान. आणि हे 2 म्हयन्यान ॲप ह्या तरेचे आसतले की इवन WCD आनी आमी AI हे नंबर 1 वर्ल्डान आसलेली कंपनी, ती कंपनी गोवा राज्या कडेन टायअप करून आमी हे ॲप आमी लॉन्च करतले. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो ॲप. फाल्यां तुमचो ब्लड रिपोर्ट तुमी म्हणजे मनशाक एक गायड करपाक आनी थंय कन्सल्टेशन बी आसतलें थ्रू दॅट AI ॲप. आनी हे ॲप हा गोवा पयले राज्य आसतलें ते आयज ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स कडेन तेंचे ऑलरेडी टायअप आसा.
आयज गोंय राज्यांत पयली फावट आमी AI ॲप आमी लॉन्च करता आनी लॉन्च फुडल्या 2 म्हयने भितर आमी लॉन्च करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. जे काही टेलिकन्सल्टेशन तुजे रक्ताचे रिपोर्ट असल्यार तुम्ही जे अपलोड करू शकता ऑन युअर फोन and you upload it and it basically interprets your blood report and tells you exactly what you should be doing further. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बुधवारा सकाळी साखळी सामाजिक भलायकी केंद्रात ड्युटेर असताना तरुणा परब ह्या नर्सीक काळजाच्या आताकान मरण आयले. 7 वरी ती ड्युटेक आयिल्ली मात जिवाक बरें दिसना म्हणून ती स्वता चलून कॅज्युअल्टीन गेल्ली. मात उपचारा वेळार तिका मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी कळीत केलां. सगळ्यांकडेन मनमेळावपणान वागपी, सदांच हास्ते मुखावळान दुयेंतींची सेवा करपी साखळे भलायकी केंद्रात रुजू आशिल्ल्या तरुणा परब ह्या नर्सीक अचकीत काळजाच्या आताकान मरण आयले. बुधवारा 7 वरी ती भलायकी केंद्रात ड्युटेर आयिल्ली पूण काळा मुखार कोणाचें चलता. आपल्याक जिवाक बरें दिसना म्हणून ती स्वता चलून कॅज्युअल्टीन गेल्ली. तेन्ना तिका उपचारा वेळार मरण आयलें. तिका मरण आयिल्ल्याचें दुख्ख परगटायत केंद्रांतल्या दोतोरांनी हे विशींची म्हायती दिली. नमस्कार. सांगपाक खूब दुख्ख दिसता की आमच्या हॉस्पिटलांत काम करपी सिस्टर लेडी हेल्थ विजिटर जाका आमी LHV म्हणटा श्रीमती तरुणा वैकुंठ फळ देसाय एलियास तरुणा ज्ञानेश्वर परब हिजे आज हृदयविकाराच्या झटक्यान निधन जालें. आमच्या हॉस्पिटलांत खूब बऱ्या रितीन तिणें सर्वीस दिल्या. आज सकाळी जवळ 7 सुमार छातयेन जळटा म्हणून तिका हाडिल्ले. उपचार चालू आसतनाच तिजें निधन जालें. आमच्या सगळ्या स्टाफाक तेजे बद्दल खूब खूब वायट दिसता की आमच्या मदली एक स्टाफ आज ना जाल्या आनी तिच्या आत्म्याक शांती लाभो आनी सद्गती लाभो अशी हांव ईश्वरचरणी प्रार्थना करतां. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर रविराजचारी. भाऊसाहेब बांदोडकर यादस्तीक फुटबॉल सर्तीक 28 ऑगस्टाच्यान सुरवात जातली. सर्तीत पयलेच खेपे अर्जेंटिना ऑस्ट्रेलियांतले क्लब वांटेकार जातले. जैतिवंत क्लबांक 15 लाखांचे इनाम आसा. ह्या सर्तीच्यो सगळ्यो मॅची फातोड्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर जातल्यो अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या. बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी हो 2nd एडिशन आसा. ताची सुरवात आमी 24 ऑगस्ट 2024 हे दिसा सावन सांजेच्या 6:30 वरांपासून सुरवात करता. ह्या टुर्नामेंटाची एक एडिशन आमी केल्लें आसा इन द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवन फुटबॉल की आमचे 2 फॉरेन क्लब्स जे आसात टीम्स जे आसात तांकां आमचो आस्पाव आमी केल्लो आसा. पयली टीम म्हणल्यारूच ब्रिस्बेन रोवर ही 67 year old हो क्लब जावन आसा. हो क्लब ऑस्ट्रेलियन लीग हाजेर टॉप टायराचेर आसा. सेकंड जो आसा तो क्लब डिपोर्टिवा डिफेन्सा बाय जस्टिसिया हो अर्जेंटिनाचो क्लब जावन आसा. टुर्नामेंट विथ 2 groups कॉम्प्रोमाइज ऑफ 4 teams each. पयल्या ग्रुपा भितर आसतली FC गोवा, डेम्पो स्पोर्ट्सिंग क्लब, ब्रिस्बेन रोवर एंड GPL क्वॉलिफायर. दुसरे ग्रुपान भितर आसा ओडिसा FC, चेन्नई FC, चर्चिल ब्रदर FC आनी क्लब डिपोर्टिवा डिफेन्सिया बाय जस्टिसिया. हो जो टुर्नामेंट जो आसा जसो हांवें ऑलरेडी मेन्शन एक तिकीट लायिल्ली आसा ती म्हणल्यारूच 100 रुपये जे नॉर्थ साउथ स्टँडा भितर आसतले आनी ईस्ट स्टँड जो आसा पळय वेस्ट स्टँडाक आसतले ते 200 रुपये पर हेन आमी लायिल्ले आसात. आनी रिएंट्री परत ना, हे मातशें परत एक्चुअली लक्षांत घेवपाचें गरज. दर इज नो रिएंट्री. टुर्नामेंट हो एंटायर जो आसा तो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डायरेक्टली फिफा प्लस चॅनलाचेर फाटले फावटी ज्या वेळाचेर आमी लायव्ह स्ट्रिमींग ज्या वेळाचेर केल्ले तेन्ना 4 lakh व्ह्युअर्स ह्या गेम पळयताले. आनी अशाच ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पयले प्रायज जे आसा जे विनर्स जे आसतले तांकां 15 लाख रुपये प्लस द ट्रॉफी. मडगांव सारजोरा हांगा जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातान एकल्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भर वेगान येवपी एर्टिगा गाडयेन एका रिक्षेक धपको दिल्ल्यान रिक्षा चालकाक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार कारींत आशिल्ल्या 2 जाणांक दुखापत जाल्ल्यान तांकां
कुंकळ्ळेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केला। कुंकळ्ळे पुलीस फुडलो तपास करतात। दुसरे वटेन खोर्जुव्या एका घराची वणत कोसळून एका कामगाराक जाग्यारूच मरण आयलें। मडगांव सारझोरो हांगा जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात एका रिक्षा चालकाक आपलो जीव वगडावचो पडलो, जाल्यार दुसऱ्या वटेन खोर्जुव्या एका पोर्तुगीज कालीन घराची वणत कोसळून एका कामगाराक जाग्यारूच मरण आयलें। आयज सारझोरा हांगा रिक्षा आनी अर्टिगा कार हाच्या मदीं एक अपघात जालो आनी ह्या अपघाताक रिक्षाचो ड्रायव्हर सुरेश चिप्पण हाका मरण आयलें। त्याच बरोबर जे अर्टिगा कार चलयताले ते तातूंत अर्टिगा कारांक भितर 2 जाण आशिल्ले आनी हे 2 जाण इंजर्ड जाल्ले आसात आनी तांकां दोगांयकय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर एडमीट केल्ले आसात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे रस्त्यार पडिल्ले पॉटहोल पुरोवपाच्या कामाक लागून ही रिक्षा थंय आशिल्ली आनी फाटल्यान जी अर्टिगा कार भर वेगान येताली ताणें हाका फाटल्यान डॅश दिली आनी तातूंत भितर जो रिक्षाचो ड्रायव्हर आशिल्लो तो आगताक थंय मेलो आनी जी अर्टिगा कार आशिल्ली ती काही मिटर अंतराचेर पलटी घेवन पडली। तातूंतल्यान जे 2 जाण आशिल्ले ते 2 जाणां बरी मार लागिल्लो आसा आनी तांकां सद्याक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेल्ले आसात। कुंकळ्ळे पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू होलकणेकर। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। धारबांदोडेचे बेकायदेशीर दोंगर कापणी विशींचो बातम्यो उक्ताडार हाडपी एकनाथ खेडेकाराच्या बायलेची ट्रान्स्फर फाटी घेवन पक्षपातीपणा करिना हे मुख्यमंत्र्यान सिद्ध करचे अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगसाचें म्हणणें। तशेंच जाणे बेकायदेशीर रितीन ही दोंगर कापणी केल्या ताचे कडल्यान बेगोबेग 25 लाखांचो दंड फारीक करून घेवचो असोय सल्लो ह्या वेळार वेन्झीन सरकाराक दिलो। जाग्या वयलो रिपोर्ट गोमंतकाचे आयिल्लो आनी गोमंतका जो कोण रिपोर्टरान हो न्यूज हाडलो भायर कितका म्हळ्यार काल ऑर्डर भायर सरल्या तागे बायल म्हाका होमगार्ड डिपार्टमेंटाक काम करताली ते ट्रान्सफर मारल्या फ्रॉम पोंडा टू मारगांव इफ आय एम करेक्ट। कितें चलना कितें दाखोवपा सोदता मुगे रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टराक प्लीज टेक बॅक दॅट ऑर्डर। तुका जरी तरी खबर ना अशें म्हाका दिसता कोणे तरी डिपार्टमेंटांतल्यान ही ऑर्डर काडल्या अशें धरया। सो ही डिपार्टमेंटांतल्यान जी ऑर्डर काडली कित्याक लागून काडली ती खबर ना पूण हे रिपोर्टरागे बायल ती जे कोणी हे एक्सपोज केल्ले तूं तेगे ऑर्डर परत बॅक घे आनी ते आल्लो थिंगा धाड। दीस इज गोइंग टू बी फर्स्ट स्टेप टू शो दॅट द चीफ मिनिस्टर इज नॉट बायस्ड। चीफ मिनिस्टरागे हात नासलो हितू सरकारागे हात नासलो हितू ते ट्रान्सफर करपाक आनी इट हॅज हॅपन्ड बिकॉज ऑफ वॉट एवर रिजन। सो टू प्रूव दॅट यू आर नॉट इनवॉल्वड यू नीड टू टेक दॅट बॅक ऑर्डर परत दिवपाची गरज आहा। हिंगा हो दोंगर कातोल तेजी अकाउंटेबिलिटी जाय हे परत रिस्टोर करपाचें जाय आनी 1 स्टेप अहेड द बीजेपी सरकार हॅज टू गो एंड मार्क दिस एंटायर एरिया विच इज डॅमेज एज नॉन डेव्हलपमेंट झोन स्पेशली सीज ऑफ कोराय एंड नॉन डेव्हलपमेंट झोन कोराय तेन्ना मेसेज विल बी क्लियर। आनी आज हो जो दोंगर कातोला हे जे हिल कातोला शूड सेट एन एक्झाम्पल दॅट वायनाड असलें सिट्युएशन जाय ना जावपाक आमी हे मेजर घेतल्या। सो दिस दोंगर शूड बी एन एक्झाम्पल टू all and everybody in Goa who is going to cut hills in the future, who are cutting hills, including the environment minister who has cut his hills, that Goa is not going to tolerate. धारबांदोरा हे जाग्यार येयल्ले आहे आनी चोयल जाल्यार हो आख्खो दोंगर कातोलो हा। दोंगर कातोला झाड कातोलय आनी काल पेपराचेर येयला की TCP मिनिस्टरान सांगला की 25 लाख फायन मारतलो म्हूण। सो एक तें जालें। दुसरें चीफ मिनिस्टरानूय सांगलो आहा की कोणूय हिल कटिंग कोता कोणूय एनवायरमेंट डॅमेज कोता तेका स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले थिंगा ताल्याट्याक आमी रिस्पॉन्सिबल कोतले जे ऑथॉरिटीज आहाय तांकां अकाउंटेबल कोतले। सो आज दीस इज द रायट मोमेंट जे तुमी 2 दीस पयलीं सांगलो आहा मुगे मागणें TCP डिपार्टमेंटाच्या मिनिस्टराक की तुवें ताबडतोब 25 लाख पयलीं सद्या एक फायन मारची। फुडल्या 15 दिसांत सगळ्या पालिकांचो कारभार ऑनलायन जातलो। सगळ्या मुख्य अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतले उपरांत मंत्री विश्वजितान हे विशीं म्हायती दिली। पडून आशिल्लो निधी वापरा आनी फिल्डार चला असो आदेश मंत्री विश्वजितान मुख्य अधिकाऱ्यांक दिलो। म्युन्सिपालिटी आनी म्युन्सिपालिटीचे बॉडी कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां एक वेगळ्या तरेचें मार्गदर्शन दिवन तेंचे मनान कितें आसा ते कशें इम्प्लिमेंट करपाचें एक मार्ग काडपाक आमच्या डिपार्टमेंटान काम करपाचें गरज आसा। सगळे सर्विसीस जे आसा ते ऑनलायन फुडल्या 15 दिसान ऑनलायनचेरूच काम जावंक जाय म्युन्सिपालिटीन म्हणून आमी ठरयल्लें आसा। कलेक्शन ऑफ टॅक्सीस म्हणून सगळे सॉफ्टवेअर बी सगळे आमी करून दिल्ले आसा आनी हे सगळे गोष्टी आमकां ऑनलायन ऑफलायन कांयच जावचें ना आनी 2 मनीस प्रत्येक म्युन्सिपालिटीन दवरूंक जाय
आणि आमचे म्युन्सिपालिटीचे बॉडी चेअरपर्सन तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आमी हे सगळे गोष्टी जे आमी चालू केल्या, कांय कडेन चालू पूर्णपणे जाल्ले आसात, कांय कडेन आयज थोडे बी सर्विसीस ऑफलायन आहा ते ऑफलायन बंद करपाक जाय म्हणून सीओ सगळ्यांचे सीओची मिटींग आमी अर्बन डेव्हलपमेंटाचे अंडर जे येता म्युन्सिपल कमिशनराचे मिटींग आमी आयज घेतल्या. त्याच बरोबर आमी सरकाराक रेग्युलरायझेशन ऑफ वर्कर्स ते 7 वर्सां असेंब्लीन जे आमी आश्वासन दिल्ले ते कॉन्फ्रन्सिव प्रपोजल्स घालून आमकां दियात म्हणून सांगून ते आमी एक फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केला. आयज कितें जाता की केन्ना केन्ना सरकाराचे पयशे जे आमी दिता, सरकाराचे पयशे जे दिवन केन्ना केन्ना म्युन्सिपालिटी कडेन ते पयशे उरता, म्हणून सीओक आमी मार्गदर्शन दिवपाक आमी वेगळ्या तरेचे तांकां गायडन्स दिवन हे 14th and 15th फायनान्स कमिशन आनी ते 60th लिबरेशन फंड हे आतां कांय कडेन उरल्या, 3 वर्सां जाली. ह्यो सगळे गोष्टी मार्गार बेगिना बेगीन गणेश चतुर्थी पयली आमी मिटींग घेतले, परत एकदा मिटींग सीओचे घेतले, म्हणजे हे सगळे गोष्टी कावन्सिलाक कॉन्फिडन्सान घेवन आयज तांकां मनान कितें आहा ते घेवन ते पयशांचो वापर कसो करचो आनी हे सगळे गायडलायन्स आनी फील्ड लॉग सीओचो दवरपाक आमी डिसिजन आयज घेतला. फील्ड लॉग म्हणजे ते सीओन फिल्डार वचपाची गरज आहा, तांकां रिक्वेस्ट आमी केल्या की तुमी प्रोजेक्ट्स आमचे जे असले काय कितेंय विचार आसलो सीओपी अधिकाराक की तो सिनियर स्केल ऑफिसराक तो अधिकार आहा की आमकां सजेस्ट करपाक, म्हाका सजेस्ट करपाक, म्हाका ईमेलच्या माध्यमांतल्यान नाल्यार डीएमए धाडून म्हणजे ते कितें कितें करपाक जाय, कितें कितें सजेशन्स आहा. त्याच बरोबर कावन्सिलाक कॉन्फिडन्सान घेवन ते कावन्सिल जे ते काम करतात चेअरपर्सनाक कॉन्फिडन्सान घेवन एक गोष्ट फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आसूंक जाय. गायडन्स सीओन तांकां दिवपाची गरज आहा की बाबा अशें प्रोसिजर आहा, ह्या तरेन आमकां वचपाक जाय आनी कावन्सिलाक कॉन्फिडन्सान घेवन हे करपाचो आमचो प्रयत्न. मोर्जे दोंगर कातरपाच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करून तोडगो काडपाचे आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मोर्जेच्या लोकांक दिले. हो विशय घेवन मोर्जेच्या लोकांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतिल्ली. मोर्जे वरचा वाडा वाठारांतल्या डोंगराचेर एका बिल्डरा कडल्यान डेव्हलपमेंटाचें काम चालू आसा. ह्या कामाक लागून बिल्डरान लोकांची पारंपारीक वाट आडयला आनी होच विशय घेवन आमदार जीत आरोलकरान थळाव्या लोकां सयत मुखेलमंत्र्याची भेट घेतली. ह्या विशयांत लक्ष घालून तोडगो काडपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मोर्जेच्या लोकांक दिला. आमचो प्रॉपर्टीचो इश्यू आसा थंयसर मोर्जे आनी वाटेचो इश्यू आसा. आमची जी डोंगरार वचपाक एक वाट आसा ती ट्रेडिशनल वे आनी खूब सारी प्रॉपर्टी आसा आनी लोक हे आमचे गांवकार आसा ते काजी करतात, बाकीचे हे कितें तरी बाकीचे कितें तरी उत्पन्न करतात आनी तो देवाचो रस्तो म्हणजे कितें ते बोकडो बी चरयता 3-3 वर्सांनी आनी कितें आसा आमची देवी आसा कांडीभर ताका मान दिता थंय त्या सायडीक ट्रेडिशनल वे पद्दतीन आमी वर्सान करीत आसा आनी ती एक जी वे आसा न्हू आमची वाट आसा ती ट्रेडिशनल वे पारंपारीक रितीन हे काजवा मोर्जेचे लोक कशे आसा ट्रेडिशनल अटॅच टू गॉड. प्रत्येक गोष्ट हात लावप म्हणजे कितें ना कितें पद्दत पारंपारीक रितीन देवाक कितें दवरप हे करून हे करून येयल्ले आसा. आयज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा ती वाट तेंच्यांनी बंद केल्ली आसा ट्रेडिशनल वाट आनी गेट घातलेली आसा, बाउन्सर बसयल्ले आसा, CCTV कॅमेरा बसयल्ले आसा. आमची इतले सारे प्रॉपर्टी आसा, नॉट ओन्ली वन प्रॉपर्टी, मल्टिपल प्रॉपर्टी गांवकारांची प्रॉपर्टी आसा ती काजी आसा, ती काजी मेंटेनच करूंक पावना. फार्मर जो असता तो प्रोटेक्ट करता एनवायरमेंट ना हे डिस्ट्रक्शन करतात. मोर्जे वरचा वाडा हांगासर म्हाका दिसता मोर्जेन एक दोंगर आहा तो आनी त्या दोंगराचें डेव्हलपमेंट चालू आहा आनी आमच्या स्थानिकांची थंयसरली मागणी आहा की तो थंयसर जे डेव्हलपमेंट चल्ला तेतून तेंचो शेअर आहा ते एक कोनस आनी तांकां 14 वर्सां तेजी केस चलता कोर्टान आनी कोर्टान आसतना तांकां प्रोविजनल एनओसीज कन्सर्न डिपार्टमेंटांनी कशें दिले तेन्ना तेंचो प्रश्न आसलो आनी डेली ते म्हाजे कडेन म्हाकाय मेळटाले आनी बाकीच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटांनी ते वयताले पूण फाटल्या दिसांनी म्हणजे 1 वर्स पयलीं ती वाट जी तेंची आहा ती गेट घालून बाउन्सर्स घालून कॅमेराज घालून थंयसर आडयल्या आनी तांकां भितर वचपाक दिनासले. म्हाका दिसलें की CM कडेन बसून आमचे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार बाकीचे कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आसले तेंच्या फुड्यान सगळें डिस्कशन जालां आनी सोल्युशन कशें कितें वे आवट तांकां दिवपाचें तें तांकां सांगलां आनी त्या प्रमाणे आमी आमचें काम करता. ते लोक मेळ्ळे म्हाका तेंची कितें तरी वाट आडयल्या तेंची वाट क्लियर करची म्हणून बाकीचे तेंचे कितें आसा पळय तेंच्यांनी कंप्लेनी दिल्या कायद्यान कितें एक्शन जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मडगांव पालिकेत जाल्लो पयशांचो घोटाळो नगराध्यक्ष शिरोडकर हांणी हेर नगरसेवकांक विश्वासांत घेवन उक्ताडार हाडपाची गरज आशिल्ली अशें म्हणीत नगरसेवक महेश आमोणकरान नाराजी उक्तायली. आदल्या मुख्य अधिकाऱ्याचेर टिका करून उपेग ना.
जे आरोप केल्यात ते तपासून पळोवचे अशेंय ह्या वेळार नगरसेवक आमोणकारान म्हणले. आसा पळय भानगडी ती मिटींग आसा तेन्ना कळटलें. आतां भानगडी त्या पेपराचेर हाजेर आतां मिडिया मार्फत येता आमकां कळोवनी न्ही म्हणून सगळे बाकीचे आनी खुबशे इश्यू आसा. आतां दोन म्हयन्यां मिटींग घेवप आनी पयर सांगला तांकां मिटींग मातशी घे आनी ताका घेवपा जाय मिटींग एजेंडाचेर हाडा सगळे कडेन मिटींग घे न्ही फटाफट. खुबशे इश्यू आसात ते रेज केल्यार कोणा प्रॉब्लेम जातलो कितें जातलो खबर ना. मेन म्हणल्यार योगेश शेटकारान आमकां लज जाल्या आख्खी सगळी. मदींच ते वायफायचे काडले 17,500 बरोबर आसा. तो बारीक एमावंट तो डायवर्ट करून तो मोठो एमावंट लिपयनाकात. हांव म्हणटा त्याचेर लक्ष दियात पयलीं. तो बीन करपाकूच जायना न्ही. सगळे एफआयआर करतात आनी कितें करतात आनीक कितें कांड जाल्ले आसा. हांव म्हणटा एकामेकाचेर ते वारीक गेले कोणा बरोबर आपल्या बरोबर वारीक बिरीक वता म्हणून ती फालेली म्हणून जायना. एफआयआर सगळ्यांचेर जावपाक जाय. खंयची खंयची मॅटर आसा ती म्हणून ते आपलें लक्ष दवरपाक जाय. जावं चेअरपर्सनान आमचे बरोबर आमी ताचे बरोबर आसा म्हणून आमचे बरोबर रावन ते आमकां विश्वासान घेवन करपाक जाय. सीओचेर सुद्दां उलयला हांव काय म्हणना. तो भानगड खबर आमचे नजरेन हाडा न्ही. तुमकां घेना चेअरपर्सन अजून ते स्पेशल मिटींग ती घेवपाक आशिल्ली. शेटकाराचे घेतले तेजे शिवर केला कांड आमकां सांगपाक आशिल्लें अशें म्हणटा हांव. आमी सेवकी रावताले पूण तुवें आतां कितें केलें तेंच सांगता तुला. तुवें व्हडले प्रेसा माध्यमांत पयर फाटीं सांगिल्लें ताणें की आपूण ताका ट्रान्सफर जावपाक दिवपाना. ताची अकस्मात भानगडी आमकां मेळ्ळा तो ट्रान्सफर जालो. जाल्यार कित्याक ट्रान्सफर करपाचें. दॅट मीन्स ताका क्लीन शीट शी जालो ना. तो खंयची भानगडीन जावन तुवें ताका धाडला न्ही. मागीर बॉम्ब मारून कितें फायदो. तसो जाल्यार अजून परतो हाडा न्ही ताका. आमकां दाखोवपाक दी कोण अशी तर म्हाजी मागणी आसा अशें म्हणटा तुका. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.